येवजांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या तिसरो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी भाग्यवान फ्रांसीस शेवेराच्या
नोयनाच्या 6व्या दिसाक आसा आनी आयचो खेरीत विशय म्हणल्यार फटिंगपण वचता थंय स्वताच्यो ड्युट्यो आमी. दर एक क्रिस्तांव उजवाडाचो मनीस. बावतिजमान ताका क्रिस्ताचो उजवाड मेळ्ळा आनी तोच उजवाड परगटूंक आनी पोसरावंक क्रिस्त ताका आपयता. तुमी संवसाराचो उजवाड. त्या पासत तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार परजळून दी. फटिंगपण म्हणल्यार काळुकाची करणी देंवचाराची खुशी. सत उजवाडाची करणी देवाची खुशी. फटिंगपण निसणटणांक पावयता, जिविताचो आनी समाजाचो नाश करता वो देंवचाराचो हेतू. सत जिवीत दिता, जिवीत राखता, जिविताचे आनी समाजाचे उदरगती पासत वावुरता वो देवाचो खेरीत हेतू. आयच्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान हो विशय नियाळटना ल्हान वो व्हड फटिंगपणाचें काळुकाचें जिवीत सोडून स्वताचें उजवाडाचें जिवीत आपणावन स्वत तें सगळे कडेन परगटूंक आनी पोसरावंक आमकां ह्या मिसान भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन बापाची कृपा मागुया. हीच चिंतना घेवन ही मिसाची भेट आमी देवाक उबारतना जायते पावट फटिंगपणांतल्यान काळूक आमी शिंपडायला. स्वताचो उजवाड आमी शिंपडावचे सुवातेर काळोखाचे गुडे आमी प्रचार केला. त्याच दोनया देवा लागीं हे वेळार भोगसणे मागून हे मिसाचे भेटेक आमी तयार जावया आनी सगळीं आमी काळजाची दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा काम भाव बरेनो सगुन्या उचारून सांगता. तून आनी चोरान उचारून वायट धरून आनी बरें सुरून तुवें जायतीं पातकां केल्यात. जो उपरात ओमचो बोबोड उपरात भगेवन सुदान संकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव बरेनो जे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. हे वेळार आमी जोड एकलो आपआपले इंतजाम गरज देवा मुखार दवरुया. आमी एकामेका पासत मागुया. बकरून आमची म्हापशेची डिनरी आमी हे डिनरीन वावुरतल्या जियेतल्या आमच्याच पासत आमी मागुया. स्वताचे आमी गोवाय जावंक स्वता उदेशीन देवाक जेजूक आमी पोर कोंडूंक त्याच भाग्योन फ्रांसिस्काचो आदार आमकां मागुया. आमचे पिडीन चिडींत आसतल्यां खातीर आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आमी मागुया. मोगाळ बापा,
तूं मोयपासान फावो करताय ते आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्या कोतकोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. स्वर्गार्थान एक देवदूत देंवतालो तो हांवें जुवावान पळयलो. ताच्या हातान पाताळाची चावी आसली आनी एक लांब साकूळ. ताणें आराक आदल्या सरपाक म्हणजे देंवसराक वो सोयतानाक घोट धरलो आनी ताका 1000 भर वर्सांक साकळ्यांनी बांदलो. आनी 3000 वर्सां सोरोपर्यंत ताणें आनीक राष्ट्रांक फसयना जावंक ताका पाताळांत शेवटिलो. ते पाताळ धांपले आनी ताचेर शिक्को मारलो. त्या उपरांत थोडोसो वेळ ताका सोडूंक जाय. उपरांत एक व्हडलें धवें शिवासन हांवें देखलें आनी ताचेर बसून आसलो ताका हांवें पळयलो. स्वर्ग आनी संवसार ताच्या मुखावेले पळोवन गेले आनी ताची कसलीच आनी खुणां उरूंक ना. आनी ताचे सोदरे फुडें उबी आसलेली व्हड आनी ल्हान मेल्लीं मनशां हांवें पळयलीं. पुस्तकां उगडलीं आनी उपरांत आनी एक पुस्तक म्हणजे जिविताचें पुस्तक उगडलें आनी पुस्तकाचेर ताच्यो कन्यो बरयलेल्यो आसल्यो. त्या प्रमाणे मेल्ल्यांची मुनस बी जाली. आपल्या पोटांत आसलीं तीं मेल्लीं मनशां सोमदिरांत पोत्तून दिलीं. मोन्ना आनी पाताळा आदीं आसलीं तीं मेल्लीं मनशां तांणी परत दिलीं. आनी आपल्या कन्यांनी प्रमाणे जण एकल्याची मुनस बी जाली. मोनाक आनी पाताळाक उज्याच्या खोणान उडयली. ह्या उज्याचें खोण म्हणल्यार दुसरें मरण. जिव्यांच्या पुस्तकाचेर आपलें नांव बरयल्लें ना तांकां सगल्यांक उज्याच्या खोणांत शेवटिलीं. तेन्ना हांवें एक नवो स्वर्ग आनी एक नवी प्रितूम पळयली. पयलो स्वर्ग आनी पयली प्रितूम नाटक जाली आनी सोमदीर ना जालो. आपल्या न्हवऱ्याक नेटोवन तयार केल्ले व्हंकले पुरी पवित्र शार नवें जेरुजालेम स्वर्गार्थान देवा कडसून देंवता तें हांवें पळयलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. हो पळयात मनशा मदें देवाचो तंबू. परतून म्हणुया. हो पळयात मनशा मदें देवाचो तंबू. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिकूंक म्हजो आत्मो आवडेता ओतरेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासतात. जबाब. हो पळयात मनशा मदें देवाचो तंबू. तुज्या वेदीचेर दोळबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा. गिरेबोजयांक पर्यान मेळटा बिराड आनी पाकोड्यांक पिळां काडूंक आयतो आसा घोटेर. जबाब. हो पळयात मनशा मदें देवाचो तंबू. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात.
जी कोण तुज्याच आदारान सियोन दोंगराची वाट धरची आशा काळजांत बाळगूनच आसात ती खरेंच भागी. चडत चडत ती मुखार वेतात आनी शेकी सियोनांत तांकां मेळटा देवाचें दर्शन. जबाब हो पळयात मनशां मदें देवाचो तोंबू. शिव वर्तमानाक उबी रावया. गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून धरात, कित्याक तुमची चडवण लागीं पावल्या. Survispor तुमचे सोवे आसू, लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक एक वोपार सांगली, अंजिराच्या झाडाक आनी येरा सोगल्या झाडांक पळयात. तांकां कोमऱ्यो फुट्टात तेन्ना लागीं पावला म्हूण तुमकां कोडू येता. तशेंच ह्यो सगल्यो वस्तू घडटल्यो तुमी पळयतूच देवाचें राज लागीं पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे सोगलें घडल्या बगोर ही संसद अंतरची ना. स्वर्ग आनी पृथ्वी सोडटली पूण म्हजी उतरां सोरची नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाल भाव भयणीनो, आयचो विशय आमकां सोत कितें आनी स्वताचे गोवाय जावंक उलो करता. आनी आमी जेन्ना स्वताक गोवाय दितात तेन्ना आमी जेजूक पोरगोडटात. आनी हें सोत कितें? हें सोत म्हणल्यार ह्या दिसांनी आमी आयकलां, आमची सोगली वाचपा आमकां हें एक सोत ओडकून घेवंक उगडास करता. तें म्हणल्यार सोगल्यांची जोडटी जातली आनी जोडटी जाता त्या दिसा आमी कितें केलां तें पोरमोणें आमकां फावो जातलें. आमी देवाक विचला जाल्यार आमकां देवाचे राज फावो जातले, वो देवाची खुशी, देवाची संगाता आमी रावतल्यान, वो आमी आमच्या जिवितान देवाक पयस दवरला जाल्यार शेवटूय आमचो तसोच आसतलो. तर मोगाल भाव भयणीनो, आयज आमकां जोण एकल्याक उलो स्वताक गोवाय दिवंक आनी स्वताक गोवाय दिता आसतना आमी आमच्या जिविता वरवीं जेजूक पोरगोटूंक पावूं. मोगाल भाव भयणीनो, रॅक्स आनी मॅक्स हे दोन भाव आसले आनी एका दिसा खेळटा आसतना तांणी आपले आवयचे एक भोव सुपुरले वाज जे आसले ते मोडून उडयले. आनी हे वाज मोडून उडयले उपरांत रॅक्साक एके भाशेन भिरांत भितर सोरली आनी रॅक्स अशें आपणाच भितर मोडूंक लागलो. हांव हें रिपयता आनी म्हज्या आवयक कांयच सांगचो ना. आनी रॅक्स वेता आनी हें वाज जे आसा मोडलेले ते गार्डनान वचोन पुरता. आनी तो पुरता तेन्ना तेच्या भावान मॅक्सान ताका पडयलो. आनी मॅक्सान पडयलो तेन्ना मॅक्स ओगीच रावलो, तेणें रॅक्साक कांयच सांगूंक ना. आनी अशें एक दीस वेता, 2 दीस वेता, तांचे मदें सदांच घरा वावर करपाची
वो एकामेकाचो वावर तांकां एके भाशेन दिल्लो आसलो. मॅक्साचो वावर आसलो एक, जाल्यार रॅक्साक एक वावर दिल्लो. आनी अशें आसतना रॅक्स जेन्ना आपल्या भावाक सांगता की ताचो वावर करपाचो वेळ आयलो तेन्ना मॅक्स ताका त्या वाजाचो उगडास करता. आनी रॅक्स सोजमोता की मॅक्सान ताका पडयलो म्हूण हो वाज लिपयतना आनी आवय ताची खूब दुखी जातली, खूब रागार जातली. ह्या पासत रॅक्स मॅक्साचोय वावर करूंक लागता. आनी अशें दीस सारून सुमाना वेतात आनी उपरांत एक दीस रॅक्साक वाज येता आनी तो म्हणटा हांव म्हज्या आवयक वचोन सोत सांगतलो. आनी तो वेता आनी आपल्या आवयशी उलयता आनी आवयक सोत सांगता. आनी उपरांत आवय ताची हें उतर म्हणटा की ताका खबर आसली की ताणें वाज मोडलोलें म्हूण, पूण तरी आसतना ते रावताले हो केन्ना म्हजो पूत येवन बोगसणें मागतलो, केन्ना येवन तो सोत उलयतलो. मोगाल भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितांत अशेंच कितें घडटा. आमी जेन्ना स्वताक लिपोवन दवरतात तेन्ना आमच्या जिवितांत एके भाशेन भिरांत भितर सोदता, आमच्या जिवितांत आमचे भितर निराशीपण भितर सोदता. आमी उत्सांबोड जातात आनी उत्सांबोडायेन आमचें जिवीत वेता तेन्ना आमी आमचें जिवीत जिवंक पावनात. आमी आमच्या जिविता वरवीं खुशालकाय वांटूंक पावनात. तर मोगाल भाव भयणीनो, जो मनीस स्वतान जियेता तो सदांच मेकळेपणान जियेता, खुशालकायेन जियेता आनी ह्या वरवीं देवाक एके भाशेन पोरगोडटा, दुसऱ्यांक तो खुशालकाय वांटटा. मोगाल इश्टानो, आयची वाचपां आमकां उलो करतात, आमकां उगडास करतात की जीं मनशां स्वतान जियेतात, जीं मनशां बरे मनान जियेतात, जीं मनशां क्रिस्ताक आपल्या जिविता वरवीं गोवाय दितात, स्वता वरवीं गोवाय दितात, ती शेकी आपले पुनर्जिवनपणान जिवीत जोडून घेतली आनी ह्या वरवीं नव्या स्वर्गान भितर सोदतली, नव्या जिवितांत भितर सोदतली. तर आयज आमकां जण एकल्याक उलो आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक, आमच्या जिविताचेर लक्ष घालून आमकांच विचारूंक आमी भिरांतीन जियेतात वा आमी स्वतान जियेतात. जरी तर आमच्या जिवितान आमी सगळें बरें करूंक वावुरतात आनी बरें करूंक येवजितात जाल्यार आमचे भितर कसलीच भिरांत उरची ना. पूण जेन्ना आमी एकूच दीस वायटाक कसलेंय वायट कोत्तात तेन्ना आमचे भितर मातशें तरी भिरांत भितर सोदता. जेन्ना तें लिपोवंक आमी फोट मारतात तेन्ना अदीक आमची भिरांत वाडटा, आमची फोट दुसऱ्या मुखार येयत आनी आमकां लॉस जायत. आनी अशें करून आमच्या जिवितान आमी आमकांच एके भाशेन त्रासान उडयतात, आमचें जिवीत आमी उत्सांबोड करून सोडटात आनी आमच्या जिवितान आमी निराशीपण वो दूख भोगतात. तर मोगाल इश्टानो, आयज आमी आमकां विचारुया आमच्या जिवितान आमी स्वत उलोवंक, स्वता विशीं झुजूंक आनी स्वताचे गोवाय जावंक वावुरतात वा आमचे भितर आमी स्वताक कुशीन दवरला, संवसारी जिवितान आमी गूल जाल्या आनी स्वताक आमी कोणशाक मारून दवरला. मोगाल भाव भयणीनो, सान फ्रांसीस शावेर एका वेळार आपल्या जिवितान सगळें जोडून घेवंक सोदतालो, संवसारी मान, संवसारी पदवी तो जोडून घेवंक सोदतालो. पूण जेन्ना ताका सोद घुमून आयलें की हें सगळें कांयच न्हय, ताणें आपलो ओत्मो इबाडलो जाल्यार तो आपलें जिवीत बदलता आनी आपलें नवें जिवीत सुरू करून क्रिस्ताक वेंग मारता. तर आयज आमकां जण एकल्याक उलो आमी सान फ्रांसीस शावेराची मजत मागुया. आमच्याय जिवितान जरी तर आमी देवाक सोरशिल्ली पयस केल्या, जरी तर आमी कसलेय निराशीपणान आसा वो सोत फाटीं दवरला आमच्या जिवितान, स्वताक आमी फाटल्यान दवरला जाल्यार आयज आमी आमच्या जिवितान हें करूंक वावरुया, स्वतान आमचें जिवीत जिवंक वावरुया, स्वता पासो झुजूंक वावरुया आनी सान फ्रांसीस शावेराची देख घेवया. ताणें आपलें जिवीत बदल्लें, तर आमी आमचें जिवीत बदलून एक नवें जिवीत सुरू करूंक, नवो स्वर्ग, नवें जिवीत जोडूंक आमी वावरुया. आमेन.
उबी रावया. स्वतान जिवंक आमकां आपयतलो देव बाप आपली कृपा आपलो आदार घेवन आमकां दिवंक सदांच तयार आसा. तर आमच्यो गरजो ह्या वेळार ताका आमी उबारुया आनी ताचो गरजेचो आदार बोड उजवाड आमच्या जिविताक आमी मागुया. फोट मारूं नये आनी पेल्याचें नांव उबोवं नये. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या काला आशिल्ले पोरजेक देवान दिल्ल्या उपदेशांक कान दिवंक आनी स्वताच्या मार्गार चलोवंक परतून परतून उगडास करूंक आनी फोटिंगपणा विशीं शिटकावंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया. चोरूं नाकात, एकामेकाक फोटी मारूं नाकात आनी फोटोवूं नाकात. आमच्या सरकारी, समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी स्वताच्या मार्गावेल्यान चलून देशांत वस्तले तरेतरेचे फोटिंगपण नोपयत करून स्वतान आनी नितीन उदरगतीची पावलां मारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. म्हणटोच फोट मारप सारकेंच सोडात. एकामेका लागीं सोत तेंच उलोयात, कित्याक आमी एकामेकाचे सांदे. आमी आमच्या कुटुंबांत, समाजांत, वावराचे सुवातेर आनी जंय आमी चलतां भोंवतां थंय आमी स्वताच्यो दिवत्यो जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. सोर्ग आनी प्रितूम सोदतली पूण म्हजीं उतरां सोडचीं नात. देवाच्या उतराची आमी बेपरवा करिना जावंक पूण ते मानून घेवंक आनी आमच्या जिवितांत ते आपणावन जिवितांत बऱ्यो कोरण्यो आदारूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. बापा, फोटिंगपण आमी करता तेन्ना आमी आमचेरूच आड वेता आनी फोटिंगपणांतल्यान तुकाच आमी नाकारता. हे आमी सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजो पूत आमकां वाट सोत आनी जिवीत जालो तो दाखयता ते स्वताचे वाटेर आमी चलून आनी तूं वासायतें तें जिवीत आमी जोडूंक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नवी. Tuka
मोठे भाव भयणीनो, हे म्हजे आनी तुमचे मुरीदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेत आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या देवाक सुरवेस पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानांक भेटूंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कुरपेचें बोड दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी शासनांच्या देवा, सर्व कड्यांनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रुचली, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भक्तांची सोबा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Darbarato sorveispo tu, s'organizosa, volia tuja voi tova, uzzorgi tu casoi soi, sorveispo racenavi, बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धरून इन देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco God porgotuja. Sumia Gesù ami ondokata, ani ekashi
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी इसवरवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र उगडासकर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापाक, सिमा आदारी आमच्या गवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर ते एका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयण्यांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता. अशांक फार मरे देवाचे माये संगाती भाग्योन तिचो पोती भाग्योन धर्म आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुज्या महिमा गाफूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू आतां पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदारा बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. हांव वाट, हांव सोत, हांव जिवीत म्हणटलो जेजू ह्या उंड्याच्या रुपान आमच्या जिवितान भितर सरतलो. हे वेळार स्वताचे वाटेन आमी चलून सासणाचें जिवीत आमी जोडूंक पावंक तो बासायता तें जिवीत. तर त्या जेजू घेवंक आमची तयारी करतना दिनवाशी काळजान आमी सगळीं बरोबर जेजूनच शिकयलें प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. दिसपटो गिरास आयज आमकां दी. आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी.
ही देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. कातोलीक धर्मांत जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्या घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्या घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे तानीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बावतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
ताच्या जिवान आमी जिवी जेजू दाखवेल आमी फांदे ताच्या जिवान आमी जिवी ह्या वेळार स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांनी आयला. हे ताच्या देण्या खातीर ताका आमी दिनवासुया. दोळे बंद करून काळजाच्या ओगेपणांतल्यान देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया. उभी राहूया. प्रार्थूया. सोर पदवेदार देवा आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुजे मोगाचे बेगिंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी स्वरूप आमकां कधीच निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. बसुया. आयची मिसाची भेट समोरुमतेल्या पाद्री टोनी सालेमा हांकां आनी बलिदानांत वांटो घेतलेल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस सावेराच्या रॅलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे परी. सकाळीं 6 वाजता, 7:15, 8:30, 9:15 वाजता, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिशीन जातलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेक पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय वचून तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. चोत्राय दवरची फाल्यां नोव्हेंबराची 30वीर सांजेच्या वेळार कुमसारां आसची नात. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 मेरेन आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यांचो नोवेनाचो दीस यादनिकांक आनी संस्कारलोल्यांक दादल्यांक फॉर कॉन्सक्रेटेड मॅन भेटयलोलो दीस म्हणटोच सांजे 3:30चे मीस आमचो गवळी बाब समोरुमतलो. डिसेंबराची 1 तारीख क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार. त्या दिसा 9:15 वरांचेर कॅनन मीस भेटयतात. 11 वाजता पोर्तुगेज भाशेन मीस आसतलें आनी 12:15 वरांचेर मिशन ऑफ दामाव मीस भेटयतात. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसाचो वेळ हे परी. सकाळीं 4:45 वाजता, 5, 6, 7:15, 8:30. फेस्ताचे मीस 10:30 इंग्लीश भाशेन जातलें. दनपारां 12:15 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. ह्या दिसांच्या मिसांच्या सेवाधर्माची पुस्तिका आयलोली आसा. कोणाक जाय जाल्यार आमच्या वॉलंटियरां लागीं ती तुमी घेवं येता. सगळीं उबी रावया. सर्वीस पोर्ट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात.
क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत पापान तुका सर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक पापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शार्ती पावोय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा. आमेन. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचो उमाव 2 दिसा सकाळीं 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. चोत्राय दवरची भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचो उमाव घेतना कोणेच फोटो ओ व्हिडिओ काडचो न्हय. फाल्यां सकाळीं 8:30 मीस भेटयता आल्दोना डिनरी, 9:45 सियोली डिनरी, 11 ओल्ड गोवा डिनरी आनी सांजे 5 वाजता मारगांव डिनरी. आयज तामील भाशेन मीस जातलें 12-15 वरांचेर. तशेंच फाल्यां मराठी भाशेन मीस आसतलें 12-15 वरांचेर. तुमचे मदें कोणूय आपखुशीन फुलां भेटूंक सोदता जाल्यार वो फुलां खातीर फूल ना पाकळी दिवंक सोदता जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वो बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी व्हरून दिवची. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस रुमांत
कंट्रोल रुमांत वो बासिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वचून रोखडेंच कळोवचें. आमचे बासिलिकेंत लायट एंड सावंड एक्झिबिशन तशेंच आर्ट गॅलरी चालू आसा सकाळीं 9 ते सांजे 4 पर्यंत.